Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. I would like to speak on 47, 48, 49, 51, 53. Speaker, sir, फाटले पावटी आणि जायते पावटी हेल्था वाटेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिमांड घायलो आहे. आयज मातशें थोडो डिटेल सांगता ते आमचे हेल्था वाटेन अपग्रेडेशन कित्याक जावपाक जाय तें चिंचणी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, म्हगेलें अनस्टाय एलिक्यू आहलें 47 नंबर डेटेड 29 मार्च 2023. सो तेजेर हांवें मागलोलें OPD attendance in Naveli PHC, Kuttori PHC, Chinchini PHC and Baldi PHC month twice for the last 5 years. So OPD attendance check केलो जाल्यार last 5 years starting हांव सांगता 18-19 कुच्चोरी 19,705 आहलें, Naveli 6,236, Chinchini आहलें 26,018. So 20, तेज फाटल्यान दिल्ली हा डिटेल. फाटल्यान 22-23 कुत्तोरी 18,070, Naveli 23,419, but Chinchini 25,619. So OPD attendance highest हे तिनी चोयल जाल्यार चिंचिनी चड आहा. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा चिंचिणी, अंबेली, आसोलना, वेर्ली, सालजोरा, दिगारपाली, सांजे देरल आनी ड्रामापूर. पण चिंचिणी सब प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा ती कवर करता चिंचिणी एरिया, वार्का एरिया, कार्मोना, आसोलना, अंबेली, कावलसी, सालजोरा आनी ओल्ली. सो इतलो आमचे OPD एटेंडन्स आसतना आमचे लागीं आहा ती एरिया, प्लॉट एरिया आहा ती थिंगा फकत 632 स्क्वेअर मिटर्स. आतां बिल्ट अप आहा ती 249 स्क्वेअर मिटर्स. नावेली आहा तेंगेली 2,480 स्क्वेअर मिटर्स, बिल्ट अप आहा 1,164. कुत्तोरी आहा 6,475 प्लॉट एरिया आनी बिल्ट अप आहा 455. सो स्पीकर, म्हाका दिसता धाकटेशे एरियांक थिंगा इतले एटेंडन्स जाता, थिंगा इतली थिंगा रश जाता. सो तें अपग्रेडेशन करपाक हांवें पयलेंय सांगलां, आतांय सांगता. सो आजची हांव डिमांड घालतां. सो ती प्लेस पावना, ती प्लेसीस सायडीन सेटबॅक आहा त्या पासून कवर केल्यार टेम्पररी फॅब्रिकेशन आतां थिंगा जाता. थिंगा स्टाफ आहा थिंगा काम करता. भितर स्पेस सामकी लिमिटेड आहा. आनी बेड लाक थिंगा जेन्ना तो प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदलेलो तो स्लोपींग करून उडयला. प्रोविजन पासून दवरना, मुखार वाडटले म्हूण ताका मुखार एक्सटेंशन करपाक तोय चान्स ना. सो हांव मागता मिनिस्टरा लागीं जे आमकां आनी एटलिस्ट आनीक 2,000 तरी एडिशनल आतां लँड एक्वायर करपाक आनी हे अपग्रेड करपाक जाय म्हूण. आतां हांव जाणा लँड एक्विजिशन जावपाक जाय टायम वयतलो ते कन्स्ट्रक्शन जावपाक. स्पीकर, सो हांवें एक रिक्वेस्ट घातली मिनिस्टराक, आमकां एक एटलिस्ट आतां टेम्पररी स्टार्टींग आमकां थिंगा 24/7 कांयच ना. रातचें थिंगा दोतोर बी आसना. आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी रातचे दोतोर ना आमचे. एक रिक्वेस्ट केल्ली आमकां एक एमर्जन्सी कॅर सेंटर ते मिनिस्टरान रोखडेच आमकां डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक डॉक्टर गीताक धाडली. थिंगा इन्स्पेक्शन केलें, रोखडेच रिपोर्ट केलो आनी फायल मूव केल्ली अंडर सेक्रेटरी हेल्थ टुवाक. पूण आयज पासून ती तेजे फाटल्यान कितें जालें कांय कळना. ही आतां 7 फेब्रुवारी 2024 जाल्ली. स्पीकर, सो हांव मागतां हो एमर्जन्सी कॅर सेंटर ही थोडीशी प्लेस थिंगा आहा ती कवर करून ह्यो आमकां दिवचो म्हणून, कित्याक रातचें तर कितें जाता जाल्यार आमकां थिंगा डॉक्टर मेळपाक जाय म्हणून. स्पीकर, सो तेजे भाशेन हांवें एक डिमांड लेटर केल्ली आमचे मिनिस्टराक. जे हे हेल्थ सेंटर धाकटी स्पेस, एक फार्मासी आहा थिंगा धाकटी आहा 3 meters by 2 meters कितें आसतली आनी इतले थिंगा पेशंट येता, थिंगा रश जाता. ऑन एन एवरेज पळोवपाक गेल्यार थिंगा 2,107 पर मंथ येताय.
दिसाक एटलीस्ट 70 तरी पेशंट थिंगा येता सकाळचेच थिंगा रश जाता ते फार्मासींक आमकां एक एटलीस्ट एडिशनल एक फार्मासिस्ट दी म्हणून त्यो पासून आयज पासून आमचो मेळना थिंगा हांव मागता बेगीन आमकां दिवचो स्पीकर सर फाटल्या डिमांडाकूय घातलेलें आमकां एक वेर्ली हे पंचायताका RMD दिल्लो जायते वर्सां जालीं सँक्शन केलां पूण थिंगा स्टाफ दिलो ना थिंगा दिसता टेम्पररी स्टाफ येता बालदीसो येता बालदीचो सो आमकां थिंगा एक डॉक्टर नर्स एक फार्मासिस्ट MTS मेळपाक जाय फाटीं घातलें आतांय तुका मागता थिंगा दिवपाक कित्याक वेर्ली ही विलेज आहा ती थिंगा पॉप्युलेशन आहा ऑलमोस्ट 7-8,000 प्लस फ्लोटींग पॉप्युलेशन थिंगा कोडबाणा जेटी आहा 7,000 to 8,000 थिंगा लेबर्स आसता सो हें कवर करपाक ती थिंगा भायली वचपाक पडटा जाल्यार डिस्टन्स जाता सो हांव मागतां हे आमकां हे वेल्ली RMD स्टाफ दिवचो म्हणून स्पीकर सर तेज भाशेन आमचे सांजे दियार आरेलांचो आमचो लोक वयता आतां कुत्तोरी दिगारपल्ली आहा तो नावेली वयता सांजे दियार आरेलांक हांवें एक ती शेड प्रपोज केल्ली आतां IDCन ती प्रपोजल एक्सेप्ट केल्ली एक्सेप्ट कोन्न तेजो PWD लेटर केल्ली तेजो एस्टिमेट करून तेजो मंथली फिक्सेशन करता रेंट फिक्सेशनाक सो हे प्रोसेस तुका हांवें लेटर केल्ली आहा तुवें लेटर फॉवर्ड केल्ली आहा ही शेड आहा ती बेगीन घेवची आनी थिंगाय आमकां एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाल्यार कितें तरी आमकां दिवचें कित्याक सांजे दियार त्या लोकांक थिंगासून कुत्तोरी वचपाक पडटा थिंगा बासी ना ट्रान्सपोर्ट थिंगा प्रॉब्लम जाता स्पीकर सर डिमांड नंबर 47 उलयता आसतना GMC is the mainstream of our health system. I know the whole Honorable Health Minister is not leaving any stone unturned to provide better facility at GMC. But कितें जायते आमचे कॉमन लोकांक प्रॉब्लम जाता The management of patient at OPD is still not resolved fully despite having prior appointments. Secondly, there is a huge parking problem in the entire GMC campus, and hence ambulance and serious patients who need quick entry into GMC are blocked. Speaker, sir, the long pending demand for providing proper reservation using roster system for PG NEET based admission to postgraduate courses of GMC and Goa Dental College needs to be implemented. The candidates of reserve category are able to secure only non-clinical seats due to quality policy. And hence, I demand that from this year, the policy needs to be revised to use roster points based reservation system as demanded by various representatives of ST, OBC organizations. Speaker, demand number 49. Speaker, sir, the IPHB is neglected, although it is critical for ensuring better mental and psychological health. There is a shortage of teaching faculty and more research needs to be done in human behavior by the staff. There is also lack of proper support for alcoholism-related disease, and deaths due to alcoholism are increasing, but need of proper counseling and rehabilitation is needed. Speaker, sir, demand number 51. Goa Dental College is renowned but often crowded, and hence poor patients have to wait for a long time to get appointments. Please provide more machines and staff for the OPDs. Also, the services are available at Bamboli, but there is a need to set up satellite facilities in other parts of Goa. I could request the Goa Medical College staff to conduct regular OPDs in districts and other hospitals so that patients do not have to crowd at Bamboli alone. Speakers, demand number 53. There is a need to conduct inspections and raids on unhygienic food outlets and kitchens. Also, the quality of milk related items from outside Goa has to be monitored. I congratulate the department for confiscating milk products like paneer, sweets that are not as per standard, and this need to be intensified. Thank you, Speaker. तुम्ही पळयतात GNH.